सोयींचं प्रकाशन होत आहे. कदंब वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष मानाचे कालश्री आल्मेदा, पणजीचे मेयर रोहित मोन्सेरोजी, व्हाईस चेअरमॅन दीपक नाईकजी, संचालक मंडळ अस्नोडकरजी, चेअरमॅन शिवदास गावसजी, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मानाचे डायरेक्टर सर, या सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी सोयींचं प्रकाशन करावं आणि ते बहुतेक झालेलं आहे. धन्यवाद. यानंतर व्हाईस चेअरमॅन माननीय दीपकजी नाईक, माझ्यामध्ये बहुतेक 10 वर्ष ते या मंडळावर आहेत, बराचसा अनुभव आहे. ते आपला अनुभव आपल्या या सोहळ्यातून संबोधित करतील. माननीय दीपकजी नाईक. सगळ्यांक नमस्कार. पयली स्वाती तुमकां सगळ्यांक दसऱ्याचे उनुनीत परबी. आयच्या ह्या सोहळ्याक उपस्थित आमचे कदंबा महामंडळाचे चेअरमॅन बाब कालूस आल्मेदा, पणजी नगरपालिकेचे मेयर बाब रोहित मुन्शेरात, कदंबाचे MD डेरिक नेटो, GM संजय घाटे, माझे कलीग डायरेक्टर्स महानंद अस्नोडकर, शिवदास शिरोडकर, मॅडम, उपस्थित सगळे महामंडळाचे कर्मचारी. खरं म्हटल्यार जशें म्हटलें की हांव 9 वर्सां जालीं आमकां कंप्लीट, 9-10 वर्सां जाली. हांव एक तुमचो एम्प्लॉईज कसोच आसा. 10 वर्सांनी कंटिन्यू पळयता हांव ह्या कार्यक्रमाक. दसऱ्याच्या निमतान चीफ मिनिस्टर हो कार्यक्रम कसोच चुकयना. आयज खंयसर तरी आयज आमचो नॅशनल लिडर अमित शाह जी येयल्लो आसा, त्या कारणान ताका इमर्जन्सी वचपाचें आसलेलें मिटिंगेक. तरी आसतना हांगा तो येवन तेंच्यांनी हांगा आमच्या बसीची पुजा करून ते गेले. खरोखरच ह्या महामंडळाची इम्पॉर्टन्स हेतून दिसून येता की चीफ मिनिस्टर खंयचेय आसूं, गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर ह्या कदंबा महामंडळाक खूब मानतात. आयज आख्या गोंयभर न्हू जाल्यार आख्या देशभर ह्या कोवीड सिच्युएशनान आमच्या कर्मचाऱ्यांनी काम खूब बरें केल्लेलें आसा. तुमकां सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हाका आयज प्लॅटफॉर्म गावलो तुमचें अभिनंदन करपाक. खरोखर आमचे ड्रायव्हर जावं कंडक्टर हेंच्यांनी ओपन फिल्डाचेर वचोन कोवीड सिच्युएशन आसतना गोंयासून जाल्यार गोंया भायरचे सुद्दां आमी पॅसेंजर लोकांक ते अडकून उरलेले तांकां तुमी घेवन येयल्लेले आसा. हें सगळें शक्य जालां फक्त तुमकां लागून. हांव चड कांय उलयना, पूण सांगूंक सोदता ह्या 10 वर्सांत जी कदंबाची आर्थीक परिस्थिती एकदम बिकट आसा, तरी आसतना हें महामंडळ चलयता आमचो चेअरमॅन. खरोखरच तेंचें एप्रिशिएट करपाचें की हे महामंडळ आमचे लॉसान आसून सुद्दां तो खंय ना खंय चलयता आनी तेणें आयज पासून आमच्या कर्मचाऱ्यांक पेमेंट वा डिले केन्ना करूंक ना. तेजें अभिनंदन करपाक जाय आमी सगळ्यांनी. त्याच्या अंडर 10 वर्सांत आमी खूब स्किमी काडलेल्यो आसा. आमकां क्रिटिसायज करपी हजार आसता, आमकां क्रिटिसायज खूब जाण करतात, पूण कदंबा आमी बारीक खोलायेन समज पळयलें जाल्यार आमी ती स्कीम काडलेली आसा लॉसान आसून सुद्दां. जी पास स्टुडंटाक पास स्कीम जो ऑफिस गव्हर्मेंट ऑफिसां कर्मचाऱ्यांक आमी स्कीम काडले, ते पास सिस्टम म्हण जावं आमी ज्यो बसी काडल्या. आतां आमी इलेक्ट्रीक बसी वयलेले आसा. आमकां सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटीन इलेक्ट्रीक बसीस दिलेले आसा. आनी ह्यो इलेक्ट्रीक बसीस खरें म्हणजे आमच्या गोंयांत जे पोल्युशन जाता ते खंय तरी कंट्रोल करपाक लागून आयज आमी 50 बसी घेतलेल्यो आसा. म्हाका दिसता येता त्या काळान सगळ्यो इलेक्ट्रिकल बसी जातले. पोल्युशन जे डिझला थ्रू ते पूर्ण कंप्लीट जावपाक जाय. आनी हांव आशा बाळगता की येता त्या काळान आमचो चेअरमॅन फुडें सरून ह्यो आख्खे गोंयच्यो इलेक्ट्रिकल बसीस करतलो. म्हाका आपूण हांगा 2 उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या मनासून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. धन्यवाद सर. 9 वर्षाचा अनुभव आपल्यापुढं. ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर माननीय श्री राजेंद्र सातर्डेकर इथं उपस्थित आले. त्यांचं इथं या व्यासपीठावर स्वागत आहे.
मी सुनंदा प्रभुगावकर यांना विनंती करतो की त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं इथं स्वागत करावं. डायरेक्टर अँड परफॉर्मन्स रिव्ह्यू कमिटीचे चेअरमॅन माननीय श्री महानंद असनोडकरजी इथं उपस्थित आहेत. मी त्यांनाही विनंती करतो की त्यांनी इथं आपलं मनोगत थोडक्यामध्ये व्यक्त करावं. नमस्कार. सर्वप्रथम व्यासपीठावर जमलेले तसेच समोर असलेले माझ्या महामंडळाचे सगळे स्टाफ हितचिंतक यांका दसऱ्याची शुभेच्छा. तसंच माझो प्रेमाचो तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. माझ्या ल्हानपणापासून हांव पळयतां जसो दसरो येयलो ज्या गांवांत हांव परवरी हांगा रावता एका मोठ्या उत्सुकेन आमी सगळे वाट पळयताली. कदंबा महामंडळाची बस आज लायटी आनी रोजाची फुलां घालून आमच्या गांवांत येतली म्हणून. हो जी कितें प्रथा आहा ती चालूच आसली. पूण केन्ना केन्ना जेन्ना सरकारां बदलता तेन्ना दिसतालें की बाबा ही बस अशीच चालू आसतली काय बंद पडटली. पूण म्हाका दिसता सरकारांनी ह्या महामंडळाक सदांच सहकार्य केल्लेलें आसा. आज ह्या एकदम एक शुभेच्छाच्या दिसा आमच्या मदीं जेन्नासून हांव ह्या कदंबा महामंडळान येयला एक डायरेक्टर म्हणून येयला हांव पळयतां आमचो बाप वास्कोचो आमदार काल्लूस आसा तो अशा पद्दतीन काम करता की चेअरमॅन आसा म्हणून न्हू खरेंच मनानसून अभिनंदन करून कशें दिसता की काल्लूस बाप हे जे महामंडळ आहा आमचें हे जे कॉर्पोरेशन आहा कदंबाचें तें आपल्या एका फॅमिली सारकें आपल्या मनानसून तेजेर प्रेम करून हें चलयता. चेअरमॅन बाब खरेंच तुका मनानसून हांव तुका धन्यवाद म्हणटा. आमचे MD येतात वयतात पूण आज मुद्दाम सांगूनशें दिसता जो आमचो MD आसा बाब डॅरिक बाब आसा खरेंच जेन्ना जेन्ना हांव डिपार्टमेंटान वयता तेन्ना तांकां आमच्या महामंडळा बद्दल खूब खंत आसता. GMA बद्दल तर सांगपाची गरज ना. GMAन आमच्या चेअरमॅना भशेन आपलें एक कुटुंबच म्हणून हेची तो सेवा करीत आसता. माझे मित्र दीपक बाब ह्या कार्यक्रमान आसात, शिवदास बाब आसा, उज्ज्वला बाय आसा, आमचे डायरेक्टर आसात, तशें जियान आनी डायनॅमीक बाब मनसरेत आसा. बाकीचे सगळे हांगा जमलेले माझ्या महामंडळाचे ऑफिसर स्टाफ खरेंच ज्या पद्दतीन दीपक बाबान सांगलें की तुमचें कौतुक करप सारकें कितलेंय केलें जाल्यार तें कमी पडटलें. ज्या वेळार पॅन्डेमिकाचें सिट्युएशन येयल्लें आनी सगळे भयभीत जाल्ले कोणूच घरा भायर सरपाक दिसनासलें पूण म्हाज्या ह्या महामंडळाचे ड्रायव्हर्स कंडक्टर्स सगळो स्टाफ ज्या पद्दतीन जिवाची पर्वा न करता ज्या खरी म्हणजे जी लोकसेवा तुम्ही केली खरेंच आयच्या ह्या शुभेच्छा हेच्या दिसा एका सुंदरशा दिसा तुमकां परत शुभेच्छा अशें दिवचें अशें दिसता. आनी म्हाका विश्वास आसा कालूच जी आमची राजकीय बैठक जाली माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह येयल्ले हांगा आनी तेंच्यांनी म्हटलेलें आहा की आमकां इलेक्ट्रिकल ज्यो बशी आहा त्यो 100 दिल्या म्हणून. आमकां खऱ्योच 100 बशी दिल्ल्यो पूण तुमकां खबर आहा ह्या सिट्युएशनान त्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन बशी चलोवपाक जाय तश्यो आमकां चलोवंक मेळ्ळेलें ना. पूण गोंयच्या जनतेचें अभिनंदन करता. गोंयच्या जनतेन आमकां खूब सहकार्य केलें. ज्या ज्या जाग्यार आमी शक्य आहा त्या आमी बशी चलयल्यो. आमच्या हांवें परत सांगता की आमच्या सगळ्या स्टाफान बरें काम केलें. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां ज्या पद्दतीन आज देशान आनी गोंयान जें सरकार चल्लां तांकां ह्या महामंडळा बद्दल खूब खूब खंत आसा.
माननीय मुख्यमंत्री खूप बिझी आसले तरी पण त्यांनी थोडोसो टायम घेतलो आनी येवन आमच्या जी कदंबा महामंडळाची 1 नंबर बस आसा आनी इलेक्ट्रिकल बस आसा तेजी पुजा केली, श्रीफल पडलो. हेचोच अर्थ असो दिसता की आमचो माननीय मुख्यमंत्री ह्या गोंयचे जे BJPचे सरकार आहा तांकां कदंबा महामंडळा बद्दल प्रेम आहा. आनी ज्या पद्दतीन म्हटलं आमच्या जनतेक, गोंयच्या जनतेक कदंबा आमकां परत जायिल्ली जाय. पूण ह्या महामंडळाक जर खरें सहकार्य आसपाक जाय नाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकाराचें आसपाक जाय. कारण सरकारा शिवाय हें महामंडळ चलोवंक शकना. हें महामंडळ हा एक लोकसेवा करपाचें आसा. हें प्रॉफिटान चलोवपा खातीर महामंडळ ना. प्रत्येक गांवांतल्या प्रत्येक वाड्यांतलो शेवटच्या घरा पर्यंत तेजी सेवा जावप हीच आमच्या ह्या महामंडळाचें खरें ध्येय आसा. हांव परत सांगता, प्रत्येकाने आमकां सहकार्य करपाचें आसा. आनी जें 2200 इलेक्शन येतलें आमी खरेंच तर भारत देशांतले आसा, आमी देशप्रेमी आसा. नाल्यार कृपया तुमी विचार करतले आनी जी देशप्रेमी खातीर जी पार्टी आसा, जो पक्ष आसा, जो महामंडळाचें भवितव्य चिंतता, ज्या सरकारान, सेंट्रल सरकारान आमकां 100 इलेक्ट्रिकल बशी दिल्ल्यो आसा त्यो आमकां 500 पर्यंत जर पावोवपाची आसा नाल्यार जे सरकार जे हाडपाचें आसा तें तुमच्या हातीर आसा. हांव कितें मॅसेज दिवंक सोदता तुमकां कळ्ळेलें आसा. म्हाका विश्वास आसा ह्या सरकारा बरोबर आमच्या गोंयच्या तशेंच देशांतल्या सरकार बरोबर तुमी रावतले, आमच्या महामंडळाचे हित पळयतले. आनी इतलेंच सांगून हांव दुर्गे माते कडेन हांवें हेजें मागता की ह्या गोंयांत आनी सगळ्याक जे संकट आहा देवी माते हेजें निश्तावण कर आनी हांगा जमलेल्या प्रत्येकाच्यान म्हाज्या गोंयकारांचे सगळ्यांचे भवित्य उज्ज्वल कर. नमस्कार, धन्यवाद, देव बरें करूं. धन्यवाद असनोडकर जी. यानंतर ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर माननीय श्री राजेंद्र सातर्डेकर या कार्यक्रमाला संबोधित करतील. आजच्या ह्या कार्यक्रमात कदंबाचो 41वा वर्धापन दिन हांगा जमिल्ले माननीय पावणे चेअरमॅन कदंबाचे श्री कार्लोस आल्मेदा, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, वायस चेअरमॅन दीपक नायक, बोर्ड मेंबर्स महानंद आसनोडकर, शिवाजी गांवस, उज्ज्वला नायक, इतर डायरेक्टर, म्हजे कलीग मॅनेजिंग डायरेक्टर डेरिक नेटो आणि संजय घाटे, जनरल मॅनेजर, सगळे अधिकारी, माननीय हांगा उपस्थित आशिल्ले सरकारी अधिकारी, कदंबाचे स्टाफ आणि पत्रकार, खूप खुशी जाता हो दीस पळोवन. प्रत्येक वर्स आमी साजरो करता. म्हाका याद आसा जेन्ना कदंबा बस सुरू जाली तेन्ना हांव स्कुलान वतालो आनी ह्या 001 बसीन ट्रॅवल केला. ती बस परत फुड्यान पळोवन एक बरें फिलींग येता. इट्स व्हेरी हिस्टॉरीक मुवमेंट एंड हॅपी फिलींग. कदंबा इज खूब बरें काम केल्लें आसा. खंयची आपत्ती येवं, ओके, खंयचो कोणाचो स्ट्रायक असो, कदंबा इज ऑलवेज देर टू फील दॅट गॅप आनी लोकांक चांगली सेवा दिवपाक. कोविडच्या टायमाचेर पळयलें जाल्यार जेन्ना सगळे जाण आमी सगळे जिवाक भियाल्ले, कारण कांय खबर ना कितें आसा आनी वॉट इज फुडें कशें जातलें. जिवाची पर्वा न करता कदंबाचो स्टाफ ड्युटेक आशिल्लो, सगळे एसेन्शियल सर्विसीस ऑफिसरांक हॉस्पिटलाच्या स्टाफाक पावोवपाक तांच्यांनी इवन मुंबय मध्य प्रदेश पर्यंत बसी गेल्या. गोंयचे लोक थंय आशिल्ले तांकां हाडपाक परत. ओके, खूब रिस्क घेवन काम केलां. तशेंच टॅक्नॉलॉजी सदांच कंटिन्युअसली कदंबा भितर हाडीत आसा. इलेक्ट्रीक बसी म्हण किंवा GPS डिवायसीस किंवा आनी कितें, in terms of technology, Kadamba is not lacking behind. आणि
हे अशेंच चालू उरतलें. डिपार्टमेंटाचें सदांच सहकार्य कदंबा कॉर्पोरेशनाक आसतलें. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हे एडमिनिस्ट्रेटीव डिपार्टमेंट जावन आसा आनी सगळ्यांक अति आनंद जाता हो दीस साजरो करपाक. म्हाजी शुभेच्छा फॉर द कॉर्पोरेशन, फॉर द बोर्ड डायरेक्टर एंड ऑल हिज एम्प्लॉईज. थँक्यू. थँक्यू. धन्यवाद सर. ज्याची आपण आतुरतेनं वाट पाहत असला फॅलिटेशन सोहळा म्हणजे बक्षीस वितरण सोहळा आता सुरू होत आहे. त्यापूर्वी मी असं म्हणेन की मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण. संत तुकाराम महाराज म्हणतात कर्मचाऱ्यांनी सदैव सकारात्मक विचार अंगात बाळगला पाहिजे. आपल्यातील प्लस मायनस पॉईंट्स जाणून घेऊन काम करण्याची गरज आहे. तेव्हाच विदा करंदीकर असंही म्हणतात, रोज माझ्या भाकरीला मोजतो घामात मी, सावलीला शोधतो रे मोडक्या कामात मी, कष्ट माझे चिल्लरीचा वेचतो घामात मी, देव माझा शोधतो रे रोजच्या कामात मी. असा देव शोधत शोधत ज्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे त्याचं फलित आपल्याला इथे मिळत आहे. सर्वांनीच चांगलं काम केलेलं आहे, पण सर्वांना बक्षिसं काही मिळू शकत नाहीत. ज्यांना बक्षिसं मिळालं आहेत त्यांचं अभिनंदन. मी फ्रान्सिस्को यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढची सूत्र आपल्या हातात घ्यावीत. May Lord Rama bless you all with strength and courage to follow the path of righteousness. I would like to wish everyone and all our esteemed dignitaries on the dais and my Kadamba Parivar happy Dasra. It's a matter of honor to acknowledge, appreciate the hard work of all our employees. And with immense pleasure, I would like to herald the awardees this afternoon. The management has decided to acknowledge the sheer determination, hard work of Shri Sankit Choprekar and Shri Nitin Gaude, CLDC from head office. And also our skilled drivers from Margaon Depot, Shri Srirang Chaudhikar, Shri Joseph Fernandez, Shri Vishwas Desai and Shri Prasad Kotombikar. My humble request to our Honorable MLA, Shri Carlos Almeida and Chairman of KTCL to kindly do the honors of giving away the prizes. I would like to request everyone to please raise their hands. Keep on clapping. Shri Srirang Chaudhikar, Shri Joseph Fernandez, Shri Vishwas Desai, Shri Prasad Kotombikar,
Thank you very much, sir. I would now like to request our Vice Chairman, Sri Deepak Naik, to do the honors of giving away the prize to the following drivers. Sri Pritesh Naik, Sri Gangaram Patil, Sri Lakshman Patkar, and now would request the conductors from Margaon Depot, Sri Narayan Vilip, Sri Narayan Vilip, Sri Aurelino Fernandez, Sri Aurelino Fernandez, Sri Ratnakar Raikar, Ratnakar Raikar, Sri Krishna Chodankar, Sri Krishna Chodankar, and a mechanical staff, Sri Shegun Vilip. A mechanical staff, Shagun Vilip. Thank you very much, sir. Well, continuing with the awards ceremony, I would like now request Mayor of Panjim, Sri Rohit Monsore, to please do the honors of giving away the prizes to the following drivers from Polvori Depot. Sri Lakshmikant Gaonkar, Sri Lakshmikant Gaonkar, keep on clapping, please. Please put your hands together. Sri Lakshipan Kinalkar, Lakshipan Kinalkar, Sri Gokuldas Gaonkar, Shri Hemant Kerkar, Shri Dilip Tulaskar, Shri Kamlakant Haldankar, Kamlakant Haldankar, Kamlakant Haldankar, Shri Audumbar Narvekar, Shri Audumbar Narvekar, a conductor, Shri Nilesh Kazari, and mechanical staff, Shri Satish Mahale. Thank you very much, sir, for doing the honors of giving away the prizes. I will now request our Transport Director, Shri Rajan Satadekar, to please give away the prizes to the following drivers from Panjim Depot. Shri Chandrakant Gaonkar, Shri Chandrakant Gaonkar, Shri Jagannath Korgaonkar, and Shri Satchit Parab.
Jagannath Korgaonkar, Shri Sachit Parab, Thank you very much, sir. I will now request our beloved Managing Director, Sri Derek Pereira Neto, to do the honors of giving away the prizes to the following conductors from Benjim Depot: Sri Shivanand B. Naik, Sri Brijesh Naik, Sri Pradeep Volvaikar, Sri Pradeep Volvaikar, and mechanical staff, Sri Rajendra Verekar. Mechanical staff, Sri Rajendra Verekar. Thank you very much, sir. I will now request a Board of Director, Sri Mahanand Asnurkar, to do the honors of giving away the prizes to the drivers from the Vasco Depot. I may call upon Sri Andrew Theodos, Sri Andrew Theodos, Sri Narayan Raul, Sri Narayan Raul, Sri Shekhar Bhatt, Sri Shekhar Bhatt, Sri Datta Mayekar, Sri Shankar Morajkar, Thank you very much, sir. I now would request Mr. Shivanand Shirodkar, a Board of Director, to please give us the prizes to conductors from Vasco Depot, Sri Vijay Ashvekar. Sri Vijay Ashvekar, Sri Videsh Naik, Sri Videsh Naik, Sri Vinay T. Soni, Vinay T. Soni, to mechanical staff, Sri Krishna S. Gaonkar, Krishna S. Gaonkar, Sri Sanjay Thali from Central Workshop. Mechanical staff, Sri Sanjay Thali from Central Workshop. Thank you very much, sir. I will now request Mrs. Ujjwala Naik to do the honors of giving away the prizes to our traffic controllers. Sri Ranganath Gaonkar, Traffic Controller from Margaon Depot. Sri Ranganath Gaonkar, Traffic Controller from Margaon Depot. Sri Dattaram Mote, Traffic Controller from Head Office. Sri Dattaram Mote, Sri Purushottam Gaonkar,
traffic controller from head office. Shri Purushottam Gaonkar. Well friends, now is the time to felicitate the children of our employees who have passed out in flying colors. Thank you, ma'am. Especially 10th standard and 12th standard. I'd like to start and I'd like to call upon our beloved General Manager, Sri S.L. Gatti, to do the honors of giving away the prizes to the students. We'd like to call upon Master Sridhar Datta Kamath, son of Mrs. Sushita Kamath, UDC at head office, who has secured 95.5%. Please put your hands together. The second place is shared by two students, Master Kshitij Anand Naik, son of Sri Anand Naik, conductor at Vasco Depot, who secured 91.8%, and Master Sanjil Satyendra Desai, son of Sri Satyendra Desai, driver Vasco Depot, who secured 91.17%. Now we move on to the 12th standard. I may call upon Miss Saisha Naresh Mandrikar, daughter of Sri Naresh Mandrikar, conductor Panchim Depot, who secured 94.5% in art stream. The second place is shared by Miss Clarissa Brittany Lewis, daughter of Sri Rock Lewis, Depot manager, who secured 92.6% in science stream. And Miss Michelle Michael D'Souza, daughter of Sri Michael D'Souza, auto electrician from Margao Depot, who secured 92% in art stream. Thank you very much, sir. And that was the award ceremony. I would like to hand over to Dhananjay Mone. Thank you, Francisco. For the student, is a message: you do the best, God will do the rest. तुम्ही बऱ्यातले बरे काम करात, बाकीचे काम तेचे सोपे तो करतलो. पुढे कार्यक्रमाची जात असताना आमचे एक डायरेक्टर शुभेच्छा देऊ इच्छितात. मला श्री शिरोडकर साहेब यांना विनंती आहे की त्यांनी शुभेच्छा. हां, आयज सगळ्यांचे उलोवप जाला. आयज 41 वर्सां कदंबा ट्रान्सपोर्टाक जाता आनी एक खोशयेचो दीस आयज दसरो आसा. त्याच बरोबर तुमकां सगळ्यांक दसऱ्याच्या पयलीं हांव शुभेच्छा दिता. आनी आमचे माचयेर बसलेले आमचे चेअरमॅन साहेब जे गेली 10 वर्सां हे कदंबा ट्रान्सपोर्ट जे तरेन चलयता की बरे तरेन चलयता, सगळ्यांक सांबाळून घेता. खरें सांगपाचें म्हणल्यार ताका आमी एप्रिशिएट करपाक जाय. सीख जावन सुद्दां ते कशें येवन हांगासर मेहनत घेवन हें कॉर्पोरेशन फुडें व्हरता. त्याच बरोबर वायस चेअरपर्सन दीपक नायक, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर साताडेकर बाब, पणजेचे मेयर रोहित मोन्सेरात, माझे कलीग उज्वला नाईक, तशेंच माझे कलीग मानन अस्नोडकर, आमचे सगळ्यांचे तुमचे लाडके MD डेरिक नेटो, त्याच बरोबर तुमचे बरे धडधडीचे काम करपी जे GM
सगळे ड्रायव्हर कंडक्टर ते सगळे पोस्टाक पळोवन घेवन सांबाळून घेवपी आमचे GM संजय घाटे, त्याच बरोबर सगळे कदंबाचे स्टाफ आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे येवंक पावले ना, त्याच बरोबर माझे सगळे वांगडी, हांव जर कोणाचें नांव घेवंक ना तर कोणें राग धरचो न्हू। आयज हो कार्यक्रम बरे भशेन जाला आणि तुमी जे सगळे उलाप हांगासर सगळे जाल्ले आसा की तुमी कशे कोविडाच्या टायमार आनी इतर टायमार कशें काम करता, बरें काम करता, हें काम तुमी अशेंच फुडें व्हरचें आनी ही 41 वर्सां ही फुडें व्हरून चालूच दवरचें। कित्याक आयज हें कॉर्पोरेशन लॉसान आसून सुद्दां खूब बरें काम करता, सरकार हें सांबाळून घेता आनी हें कॉर्पोरेशन फुडें व्हरता। हे सगळे कॉर्पोरेशनाच्या स्टाफाच्या आदारार आनी गोंयच्या पब्लिकाच्या आदारार आयज फेलिसिटेट जाल्यात सगळे आनी जांगना आनी ते फुडें जातले तेन्ना हांव म्हणटा की सगळ्यांनी अशेंच काम चालूच दवरचें आनी जी भुरगीं आयज फेलिसिटेट जाल्यात आमच्या स्टाफाची तांकां हांव शुभेच्छा दिता आनी जांकां आयज फेलिसिटेट केल्यात तांकांय हांव शुभेच्छा दिता आनी दसऱ्याची सगळ्यांक ही शुभेच्छा दिता आनी म्हाका 2 उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल हांव सगळ्यांक स्टाफाक आनी सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं जाय। धन्यवाद सर। ज्यांना बक्षिसं मिळाले आहेत त्यांच्याकरता एक विशेष विनंती आहे, सर्व बक्षीस पात्र जे आहेत त्यांनी कृपया हा कार्यक्रम संपल्यानंतर इथे स्टेजवर जमायचं आहे अशी महामंडळातर्फे म्हणजे आमच्या DTO सर्वांतर्फे विनंती आहे। त्यांनी कृपया पुढे जाऊ नका, आपला फोटो इथं घ्यायचा आहे, त्याकरता इथं थांबून कार्यक्रम संपल्यानंतर आपण तर फोटोसाठी यायचं आहे। पुढे जात असताना गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांनी सकाळी येऊन बसचं विधिवत पूजन करून या वर्धापन दिनाला आपल्या शुभेच्छा व्यक्त केलेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे पणजीचे मेयर म्हणजे महापौर रोहित मोन्सेरोत यांच्याही शुभेच्छा आम्ही गृहीत धरतो, ब्लेसिंग्स गृहीत धरतो आणि कार्यक्रमाला पुढे सुरुवात करतो। प्लेजर फॉर अ मॅन इज नॉट अ लक्झरी, प्लेजर फॉर अ मॅन इज नॉट अ लक्झरी बट प्रॉफॉन्ड सायकोलॉजिकल नीड। सुख ही चैन नाही, ती माणसाची फार मानसिक गरज आहे, अशी मानसिकता सगळ्यामध्ये निर्माण करणारे वास्कोचे आमदार आणि कदंब वाहतूक महामंडळाचे चेअरमॅन माननीय श्री कार्लोसजी अल्मेदा या कार्यक्रमाला संबोधित करतील। सतत 10 वर्ष ते अध्यक्षपदी आहेत, हे विशेष। अल्मेदा सर, आय रिक्वेस्ट यू टू ॲड्रेस द फंक्शन। आयचो चीफ गेस्ट आमचो मेयर रोहित बाब, आमचो CM येवन चीफ गेस्ट CM येवन गेलो, आमचो वायस चेअरमॅन दीपक नायक, MD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, GM आनी स्टाफ। आयज म्हाका दीस बरो आयज म्हाका ओन्ली 2 पॉयंट उलोवपाक, 2 पॉयंट। एक स्टाफाचो, सेकंड ऑफ लॉसीस। स्टाफा पळय आमचो MD आनी हांव आयज मॅचींग ड्रेस घातले, सेम कलर घातले, स्टाफ युनिफॉर्म घातले। MD आमचो स्टाफ दिसता, हांव स्टाफ दिसता। MD कित्याक लागून आता MD येवन आमचे खूब काम जालें, काम केलें जालें, स्टाफाचें काम जालें, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ जालें, आमचे प्रॉब्लम कांय ना। आयज आमी लॉसान ना, पूण आयज KTC वेन आमचे ट्रस्ट बिल्ड जालें, स्टाफ नो स्ट्रायक ना इतल्या वर्सांनी। आयज KTC इज इन प्रॉफीट विथ ट्रस्ट एंड फेथ। आयज स्टाफाचें उलोवपाचें खूब उलोवपाक जाय। स्टाफ आमच्या स्टाफान बरें काम केलां कोवीड टायम। लोक तेन्ना भिताले बसीन वचपाक, आमच्या स्टाफाक पयले लोकां वयले बसीन। आयज स्टाफ देखून आमचो स्टाफ स्टॉकला, आमचो स्टाफ खूब सांगपाक स्टाफाचेर। आतां ते हालीं देखून म्हाका 1 म्हयनो जालो स्टाफ आमचे पर्स मेळ्ळे भांगार बस, ते स्टाफ व्हरून दिले ड्रायव्हर कंडक्टर। आमचो स्टाफ KTC स्टाफ आदलो स्टाफ आसा तो आमचो न्यू स्टाफ जाता, ताका मोग आहा आमचो KTC जो। आनी एक लॉस अबाउट लॉसीस, आतां हांव रोहित मसर हांव उलयता बस स्टँड बांदपाक हें पडटा। आतां CCP हें काम घेतलें, CCP
हे बांदपाक हे बस स्टँड बांदपाक आनी सीएम सांगला आमी केन्ना प्रॉफिट करता केटीसी आमकां बस स्टँड जागा म्हापसा मारगांव वास्को ते बस स्टँड बांदल्या प्रॉफिट करतले ना नोवे इन द वर्ल्ड ट्रान्सपोर्ट सेक्टर बीग प्रॉफिट आख्खे वर्ल्डाक ट्रान्सपोर्ट सेक्टर प्रॉफिट करना आमी प्रॉफिट केन्ना प्रॉफिट करतले वेन वी गेट इनकम ऑन द बस स्टँड आयज आमी टीम म्हूण काम करता स्टाफ मॅनेजमेंट MD हांव डेप्युटी डायरेक्टर आनी टीम वर्क हा म्हण आमची बस फुडें चलता आयज GDX बांद फुडल्यान बस कित्याक लागना स्टाफा लागना हांव MD काम आमी काम काय करना बसीचे स्टाफ हा म्हण आमी स्टाफ आहे आनी म्हाका सांगपा जाय सगळे पडे प्रेसवाले आहाय आनी एक टर्म नेक्स्ट टर्म देखून हांव KTC येयल्या नो प्रॉब्लम हांव येवपाक शकता KTC म्हाका KTC प्रॉफिट करता प्रॉफिट केन्ना जातले ओन्ली इफ आमी प्रॉपर्टी आहा बस स्टँड प्रॉपर्टी आहा म्हापसा मारगांव वास्को त्यो लँड वॅल्यू वयर केले जाल्यार प्रॉफिट आमकां आतां CCP मेयर सांगला म्हाका येयले तेका पेंजी बस स्टँड कित्याक पेंजी बस स्टँड व्हड जाला आमचें आतां पयलें तुमी भितर हिंगा भितरल्यान आयज म्हाका आनी एक फावट देव बरें करून सगळे स्टाफ आहा आमी लागून स्टाफ आहाय आयज टीम वर्क आहा आनी आमी भुरगीं येवंक बरें इवन मेयर सांगतलो म्हाका दे स्टडी वेरी वेल 90+ म्हणटा हांव हॅपी की आमच्या स्टाफाची भुरगीं इतली बरें शिकताय MD आनी पण थँक्यू म्हण देव करून आमी स्टाफा सेटल करता म्हण बरे पाहिजे and my board director and the GM, everybody, thank you very much. Every Dasra. थँक्यू सर. सोहळ्याप्रती आभार व्यक्त करते महामंडळाच्या लेबर ऑफिसर सौभाग्यवती आकाश साखरदांडे मॅडम. त्यानंतर राष्ट्रगीतानं सोहळ्याचा समारोप होईल. तत्पूर्वी कार्यक्रम झाल्यानंतर ज्यांना बक्षिसं मिळाले त्यांनी कृपया इथं स्टेजकडे यायचं आहे. रिपोर्ट टू द माईक म्हणजे शेडगावकर साहेबांकडे इथे येऊन तुम्ही रिपोर्ट करा लवकरात लवकर कार्यक्रम संपल्यानंतर. तत्पूर्वी निरोप घेतो आम्ही तुमचा आज्ञा असावी, चुकले आमचे काही त्याची क्षमा असावी. रसिक हो, धन्यवाद. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे माननीय गोमानीस गोय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हे आज मुखेल सोयरे म्हणून मला लाभलेले. काय कामावरून मला वेळी लक्ष पडले पूण वेळांतून वेळ काढत आणि मुद्रा घालून आज आमकां मार्गदर्शन केलें म्हूण म्हाका मना कारणांतल्यान देव बरें म्हणटा. तशेंच आयचे दुसरे सोयरे वाचून मुख्यची मागणी दिल्यो तशेंच पणजेचे आमदार बाबूश फणसकर हांची उपस्थिती घेवन करून आमकां देव बरें म्हणटा. माझे हाजिर आशिल्ले पणजी CCPचे मेयर श्री रोहित मोन्सेरात, डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट श्री सातारकर, कदंब महामंडळाचे चेअरमॅन, व्हायस चेअरमॅन, मॅनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी म्हाजे वयले हेर मानेस्त हांकांय हांव देव बरें म्हणटा. आयच्या सुवाळ्याक मुजरत हाजीर आशिल्ले प्रेस, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया तशेंच हो सुवाळो सुंदर रितीन मनोवपाक आमकां हातभार लावपी योगेश डेकोरेटर्स हांकांय हांव देव बरें म्हणटा.